भंडारी समाजाचो हॉल जो आसा तो पयलीं स्टार्टींग जो आसा तो नारायण सोमा वेंगुर्लेकर हो 1978 जो आसा तो समाजाक दिलो ते म्हणजे जमीन तेणी आपली दिली आणि तेन्ना आमी सगळे जाण थंयसर म्हापसा जेन्ना आसले आमी तेन्ना संपूर्ण समाज बांधवा कडसून पयसो घेवन तो बारीकसो प्रगती हॉल हो बांदलो त्या टायमाचेर. त्यानंतर तो हॉल जो आसा तो कंप्लीट रिनोवेट केलो आणि आता तो बरोच मोठो केल्लो आसा आमचे हेजेर. आणि ते सगळे आमी जेन्ना ते स्वताहून जे सुधीर कानोळकरान मागले आमच्या सेंट्रल कमिटी कडेन ते कितें म्हणून तर आपूण तें काम करता म्हणून, जेणे करून आपूण ते आतां बाकीचे काही गोष्टी जे आसात तितून आपूण इनवॉल्व जावंक शकता. पण हो हॉल जो आसा तो समाज बांधवांचो हॉल. तुका जरी तुवें दिल्लो जरी जालो तर तुजो जायना. हाणे जे कितें आसा ती ऑक्युपन्सी म्हण बाकीचे जे कितें आसा ते सगळे आपूण स्वता घेतला. कितें ट्रान्सफर म्हणजे आपल्या नांवाचे सगळे घेतलेले आसा. आणि हे घेता आसतना ताणें आमच्या सेंट्रल कमिटीचो विचार सुद्दां करूंक ना, जेणे करून सेंट्रल कमिटी कडेन बाबा हे सगळे हिशोब दिवचो. आणि हो सगळो गोलमाल जो जालो तो हिशोबा खातीर जालो. पैशा खातीर निमाणें कितें आसा खंयच्या गोश्टीक पयसो जो आसा हे जालो तर लग्नाक 20 आनी वाजंत्र्यांक 30 अश्यो गोश्टी कांय तरी हे गोश्टी जाल्ल्यो आसा हांगासर कितें. आणि ह्या गोष्टी खातीर हेणी जी आतां कमिटी काडली किंवा ते हिशोबा खातीर कमिटी काडल्या कितें एक्चुअली सेंट्रल कमिटी कडेन जर दिल्ली न्हू हीच पावर आणि तेजे कडेन वेवस्थीत जर हाताळ्ळी जाल्यार अशा प्रेसा खातीर किंवा तुमचे कडेन येवपाची कोणाकूच गरज नसली. हे शुल्लक गोश्ट आसा सादारण म्हणटात तशी. जर तेणी ती हिशोब बी सगळो कंप्लीट एका 3 लेटरां काडली आमच्या सेंट्रल कमिटीन 3 लेटरां काडली आनी आन्सर दिवंक ना. कांयच कसलोच आन्सर न दिता हो वेवस्थीत आसा आपुणूच हॉल आनी आपले जे आतां कोण तरी हें करतात ताचेर आपूण कोर्ट केस हे ते करतलो. अशा पद्दतीन हाणें जो आसा तो बेश्टो स्टंट केल्लो आसा. आणि हेचो स्टंट जो केला तेचो आमी संपूर्ण बिचोली तालुका आसा न्ही ताचो निशेध करता.